semua kerta somia tuka erga di tanania tu semua kerta somia tuka erga di tanania tu semua kerta tuka erga kita Mososmi unmanu et Mosomo kita tuka erga kita Mososmi unma kita Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Hallelujah 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 Hallelujah, 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 Aradhan hau karta somia Serpodun vanditadaniya Aradhan hau karta somia Serpodun vanditadaniya Aradhan hau karta serpodun vandita Mososmi unmanu kita Aradhan hau karta serpodun vandita Mososmi unmanu kita Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Hallelujah 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 Tuji stuti gata somia Tuka mahima ditadaniya Tuji stuti gata somia Tuka mahima ditadaniya Tuji stuti gata Tuka mahima dita Mososmi unmanun kita Tuji stuti gata Tuka mahima dita Mososmi unmanun kita Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Hallelujah
Alleluia. 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा Alleluia. 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 पवित्र सक्रमेंटान तो खरोच हजर आसा सांतोमासाच्या बेस्ता दिसा सांतोमासान उद्गारलेली उतरां म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा आज आमी आमच्या काळजान थावन म्हजो सुमी म्हजो देव म्हणून तुका वळखून घेता तुजे मुखार आमी सरपडता तुका आमी साश्टांग नमन करता आमच्या काळजा मनाची महिमा मान तुका आमी समर्पण करता तूं आमचो सुमी आमचो देव म्हणलें आमच्या काळजा मनांतल्यान आमी वळखून घेवन आमचें सगळें जिवीत तुज्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करता या पवित्र सक्रमेंटान तुमचो आमचो सोमी आनी देव खरोच हजर आसा म्हणलें ह्या घडये व्हडा फातयेन बाबार्थान आमी मानून घेता आनी तुका आमकांच आमी समर्पण करता आमकां हर एक लागीं तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हांगासर हजर आसल्या ह्या विविध माध्यमां मारिपाक गांवांत जावन परगांवांत जावन इतर जाग्यार जावन वांटेली जावच्या हर एका भावंडाक तांच्या कुटुंबान तांच्या मोगाच्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता हर एकल्याचेर तुजी नदर आसूं दी हर एकली तुका तांचो सोमी आनी देव म्हूण मानून घेतना तुजी सकत कृपा तांच्या जिवितान वळय आशिर्वादांनी तांकां बर बरेपणान तांकां बर तुज्या कृपेदेण्यानी तांची जिवीत तूं नटय तांचे संगत आनी आमचे संगता हर एका घडये हर एका दिसा राव तुमचो सोमी आनी देव जावन आमचे संपूर्ण जिवीत तूं चलोवन व्हर तुका आमी महिमा दिता मान करता स्तुती करता आराधन करता होगळाप दिता आतां आनी सदां सर्वदा आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया सगळें आमी बसया मगचे न्हू लुकाचो वांचेल अध्याय 10 वके एक तावन आमी वाचले जाल्यार दिसाचो वांचेल जेजू 22-70 जाणांक मिसावाक धाडचे ते घडीत आमी नियाळ करता मोगाचे न्हू आनी जेजू ह्या 22-70 जाणांक दोगांक मिसावाक धाडटा आसतना तांकां थोड्यो संगती जेजू कळयता आनी ताचो उद्देश जावन आसा तांणी मिसांव करूंक येताना सुवार्ता परगट करूंक येताना सोमी जेजू क्रिस्त तांच्या मिसावाचो तांच्या प्रवादपणाचो तांच्या त्या सुवार्ता परगटणेचो केंद्र जावन तांकां घेवंक आशेता आनी तो तांकां शिकयता तांकां सांगता खंयच्याय संवसारी वस्तूंच्या फाटल्यान वयचे न्ही संवसारी मनशा फाटल्यान वयचे न्ही फकत तांची नदर सोमियाचेर आनी सोमियाची सुवार्ता ती बरी खबर परगट करच्या खातीर तांकां तो धाडटा मोगाचे न्हू सोमी जेजू क्रिस्त तांच्या मिसावाचो तांच्या सुवार्ता परगटणेचो केंद्र जावन तांकां स्विकार करूंक तांकां तो आपोवन दिता आनी सोमियाच्या नांवान ते बायसन गेले सोमियाचे मिसांव करच्या खातीर जे कितें सोमियान केल्लें तेंच मिसांव तांणी मुंदरसून व्हरच्या खातीर ते बायसन गेले मोगाचे न्हू लुकाचो वांचेल अध्याय 4 वाक्या 30 आनी 8 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजूचे मिसांव कितें जेजू सबारांक बरी करता सिमांच्या सासूमाईचो ताप गूण करता विविध पिडा रोगांची मनशांक तो गूण करता आनी हर एकल्याक तो बरें करता आनी प्रत्येक जण वायट संगतेंक देव सरांक पयस धांवडयता आनी ते देवाचो पूत म्हणून बोब घालून
ताचे थावन भायर येतले कित्याक जेजूक ते क्रिस्त म्हणून जाणा आसले तरी करून मोगाचे न्हू सिसांकी एंत मिसांव करूंक सोमयाच्या सुडकेचे मिसांव करूंक तो धाडटा आनी ह्या मिसाव्या वेळार आपूण तांचे संगत आसा म्हणलें तो धाडटा मोगाचें सांगून धाडटा आनी क्रिस्त जावन आसलो तांचे सर्वस्व मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी जेजूचे मिसांव ते करता आसतना जेजू तांचे मतीपात वावरतलो जेजूची सकत तांचे मतीपात वाळोवंक लागली मोगाचें न्हू मत्तय वाचोवांजेल अध्याय 8 वाक्य 17 आमकां म्हणटा अशें पूर्ण जालें इसाइया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आपणाची आमची पिडा शिडा ताणें वावयली तातूंत जे कितें आमचो रोग ताणें घेतिल्ले पिडा शिडा ताणें वावयल्ले एंत सोमयाचें गूण करचें बरें करचें मिसांव ते करूंक बाईसन गेले मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सोमयाचें मिसांव जावन आसलें केंद्र सोमी जावन आसलो सोमी तांचे मारीफात वावुरलो मोगाचें न्हू तातूंत सांबावलो कोलसेकरांक बरोवन पहिल्या कोलसेकरांक बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय वाक्य 16 आनी 17 अशें म्हणटा ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानांतली सर्व रचना सिंहासना सामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली सर्व राष्ट्रां जावचे पयलें तो आसलो म्हणजे सकड संगतीचे उगाम हर एक संगतीचो अधिकार त्या सोमया तावन जेजू क्रिस्ता तावन वालतेले मोगाचें न्हू तातूंत सांबावलान पिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 4 वाक्य 13 सांबावलो म्हणटा म्हाका बोल दितेल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव सकता म्हाका बोल दितेल्या सांगता कित्याक सोमी आमचे मारीपाद वावुरता सोमयाचें नांव आमचे मारीपाद परगट जाताना बरेंपण घडटा मोगाचें न्हू त्या देखून सोमयाचे दूत जावन सोमयाच्या नांवान ताचे सिसांक ताणें धाडलें जेजू तांचे सांगत आसलो जेजू तांच्या मिसावाचो केंद्र जावन आसलो आनी जेजू वरवीं तें बरेंपण घडतलें घडोवन आसलें मोगाचें न्हू तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा तसो सोमी मोगाचें न्हू तसो सोमी सगळ्यांचे रोग आपणाचेर घेतिल्लो आमची पिडा शिडा सगळी आपणे वावयलोलो तो जेजू क्रिस्त आमचे सांगत आसा हर एकल्याक बरें केल्लो आनी बरें करीत मुखार गेल्लो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सवे आसा मोगाचें न्हू तो सत्यवंत पृथ्वेवर त्या देखून तो कोलसेकरांक बरयल्या ह्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 16 आनी 17 सांबावलान सांगली उतरां ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानांतली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली ताचे मारीफात सगळें देवान रचलें मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तो हे राष्ट्र रचच्या पयलें तो आसलो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त त्या देखून आमच्या जिविताचो केंद्र आमच्या दिसपट्ट्या मिसावाचो केंद्र जेजू क्रिस्त तसो सोमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताचे विने आमकां दुसरें ना तर आमी सगळां एक घडी उबे रावया जेजू 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 म्हणून त्या जेजूक आमी उलो मारया त्या जेजूच्या नांवाक आमी मान महिमा आमी दिवया त्या जेजूच्या नांवाक आमी मान महिमा दितना गावून 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 आमी नाचोया मोगाचें न्हू आनी त्या जेजूक आमी स्तुती करया आराधन करया कित्याक तो आमच्या जिविताचो केंद्र ताचे मारीफात जायतें बरेंपण करचें आनी ताची सकत पदवी आमचे मारीफात वालची जावन आसा त्यात सोमया मारीफात तर त्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करून स्तुती करून हें गीत आमी गावया पान नंबर 30 आनी 8 38 ताळयो आमी पेटया मोगाचें न्हू संतोषान नाचून ह्या सोमयाची स्तुती करया आमच्या काळजा मनांत स्तुती करया त्या जेजूचें नांव उलो मान कित्याक सोडका सोडवून बरेंपण दितात आसलें ह्या संवसारांतलें एकच एक नांव तें जेजू त्या देखून त्या नांवाक आमी उलो मारया त्या नांवाच्या सक्तेन बळान आमी जियेत आसतना त्या नांवाचे बळ सकत आमच्या जिवितान परगट जाल्ल्या खातीर त्या जेजूक आमी आराधन करया स्तुती करया नामान करया संपूर्ण आमकां ताका आमी साश्टांग समर्पण कर त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मग जेजू 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 म्हणून आमी गावया गावन गावन
आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गावन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गावन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गावन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया. 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 जेजू तू आपोया. ये जेजू तू ये आमचे मध्ये आमच्या संगात राहू. जेजू तू आमचं सर्वस्व, तू आमच्या जीविताचे बळ, तू आमच्या जीविताची सकत. तुझे विने काही दुसरे ना. त्या सोमियाक आम्ही सांगया आमचे जीवित ताका समर्पण करूया. त्या जेजूक आमच्या जीवितान आमच्या मध्ये आमच्या संगात राहूच्याक त्या जेजूक आम्ही आपोवया. जेजू तू आमचे मोरे. जेजू तू आमचे मोठे. जेजू आमचे मोठे. जेजू तू आमचे मोठे. जेजू तू आमचे मोठे. जेजू तू आमचे मोठे. जेजू ये आमचे मोठे. जेजू तू आमचे मोठे. तू आमकां तुझ्या मोगान शांतीन आमचे जीवित ताका समर्पण करूया. या आमच्या सगळ्या जिवितान सोमिया तुझी शांती, तुझे समाधान, तुझ्या मोगान आमकां आमची खाल जमाना बर म्हणून आमचे सगळे जीवित ताका आमी समर्पण करूया. आमची दूख बेजाराय कंत हुस्को सगळे ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करूया. आणि ताच्या शांतीन, ताच्या मोगान, ताच्या समाधानान आमचे जीवित बर म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागया. मोगाचें बर तू आमकां तुझ्या मोगान उलचीन. बर तू आमकां तुझ्या मोगान शांतीन. 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 ती तू आमकां तुजो उल्हास संतोष या जिवितांत कंत हुस्को बेजाराय ही आसल्ल्यांत मोगाचें. त्या देखून जेजून म्हणलें तुमी कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. तर त्या सोमिया कडेन आमी म्हणया आमकां संतोष दी, आमकां उल्हास दी, आमच्या जिविताक दादोसपण दी सोमिया. कित्याक तुजे थंय तो संतोष आसा, तुजे थंय तो उल्हास, तुजे थंय तें दादोसपण आसा. म्हजें काळीज, म्हजें मन त्या संतोषान, त्या दादोसपणान, त्या उल्हासान भर सोमिया म्हणून आमचे जिवीत त्याच्या पांयां तळा समर्पण करून आमची खाल जमाना त्या संतोषान, उल्हासान भरच्या खातीर त्या जेजू कडेन आमी मागया. मोगाचें दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष. 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 बर तू आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान थरगून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, कृपेन आमची सगळी कूड, आमच्या सगळ्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या आमरी त्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर तसल्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी. पवित्र आत्म्या शक्तीन, कृपेन आमकां बर म्हणून आमचे जिवीत त्या सोमयाक समर्पण करूया. त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीक, कृपेक आमी समर्पण करूया. आणि असल्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाड, आमकां असल्या पवित्र आत्म्याक दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागून आमची जिवीत समर्पण करून आमी ताका स्तुती गावया. बर तू आमकां तुज्या पवित्र ज्ञान. बर तू आमकां तुज्या पवित्र ज्ञान.
भर तू आमकां तुज्या पवित्र ज्ञान 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 भर तू आमकां पवित्र ज्ञान भर तू आमकां तुज्या पवित्र ज्ञान चिसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गावन 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 आम्ही नाचूया चिसू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गावन 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 आम्ही नाचूया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 तुम्ही आमची तुझ्या पवित्र नावाक आमी उलो मारला तुझ्या नावाच्या सत्तेन आमकां बघ तुझ्या कृपेन आमकां बघ तुझ्या नांवान आमच्या जिवितान आश्चर्यां अद्भुतां घडोवन दिले तुझ्या नावाक आमी उलो मान मागलेलें तूं आमकां दिता आमी बसयलाय तेन्ना आमकां दी सुमयान तुझे नाव सरण जीवन करपाक तुझ्या नावाच्या बळान शक्तीन आमकां बर मागता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया आम्ही मगाच्या आता या 22-70 जणांक जेजून मिसामाक धाडले आणि हे 22-70 जण पाठी आयले आणि जेजूक येवन कितें म्हणाले सोमिया तुझे नाव काढल्यार देवचा सहित आमकां काल जातात सोमिया तुझे नाव काढल्यार देवसार समेत काल जातात तुझे नाव काढल्यार मगचे न्हू म्हजी एक संवय हर एका बुधवारा आमी भेटोवचे जेजूच्या पवित्र नावाचे मीस आणि त्या मारी पाहत जेजूच्या नावाची सकत त्या नावाची पदवी त्या नावाची महिमा ते परगट करचे एक अपूर्वाचे मिसाव मोगाचे न्हू मस्त बडी आमी पळयलां जेजूच्या नांवान तकलेचेर हात दवरून मागतना जेजूच्या नांवान कुरीसदन मागता आसतना जायते बरेपण घडटा आणि जे कोणातय वायट सकत आसा जाल्यार मोगाचे न्हू ते नांव उलो मारतना तसल्यांक उसांबळ करन देदेस्पर करन त्या व्यक्ती नांवन ती वायट सकत भायर वेची सबारपणी घडटा मोगा भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून आमी पळयलां मस्त बटी आ क्रिस्तांवांक आमच्या इगर्जेतय आमच्या मागण्यांतय कित्याक ह्या वायट सक्तेचेर जेजूचें नांव प्रभावीत जेजूच्या नांवान सकड संगती सुडका सोडवून लाभता म्हणलें ती एक पाती न्ही मोगाच्या भवन आनी भयणीनो कित्याक जेजूनूच म्हणलें आसा म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागश्या जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागश्या जाल्यार त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकां सोमियान एक सोबीत आतें दिलां आमी कोणाय खातीर मागतना वा कोणूय एकलो तांचे खातीर मागोवंक विचारतना आमचे कडेन कितें आसा आमचे कडेन जेजूचें नांव आसा त्या देखून मागोवंक सुरू करी जाय जेजूच्या नांवान फरमाई जाय जेजूच्या नांवान उलो मारी जाय जेजूच्या नांवान आमी मागा जाय मोगाचे न्हू आनी तो वळू जायत्यो संगती जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें जो धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक अध्याय 3 तो थोंटो मनीस बरें जाल्लें घडीत आमी नियाळ केलें जाल्यार पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक वेताना तो थोंटो भीक मागतलो आनी जुवांव कडेन पेद्रू कडेन तांणी भीक मागल्या वेळार ते रावतात ताका तो पळयतात तो चिंता आपणा पयशे मेळात आनी कितें मेळात पूण पेद्रून कितें म्हळें सोमिया जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल जेजूच्या नांवान सांगता उठ आनी चल तो उठलो आनी चल्लो मोगाचे न्हू ताच्या हात पांयांक प्रत्येक जण त्या पांयांक बोळ आयलें सकत जेजूच्या नांवान
मागता आसतना मोगाल भवन आनी भयणीनो तरीकून जेजूचें नांव तें पवित्र, जेजूचें नांव तें विचित्र, जेजूचें नांव तें मोलादीक, जेजूचें नांव तें सक्तेन पदवेन बरलेलें. तरीकून तो सांबावलो पिलिपी घरांक बरोवन अध्याय 2 वाक्य 9 ते 11 कितें म्हणटा, देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली भागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हरएक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगडी जय म्हणून हरएक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. तरीकून त्या सोमयाचें नांव आमचे जिबेन आमी परगट करूंक जाय. त्या नांवाक आमी तकली बागावंक जाय मोगाचें न्हू. त्या नांवाक आमी मान महिमा दिवंक आमी जाय मोगा भवन आनी भयणीनो. कीर्तन 8 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्वर आमच्या सोमया, कितलें व्हरतें नांव तुजें सगळ्या पृथ्वेर. तुजें नांव कितलें सक्तेवंत, कितलें अपूर्वय, कितलें मोलादीक, कितलें व्हरतें सगळ्या संवसारार जेजूचें नांव मोगाल भवन आनी भयणीनो. एक घडी आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. हें नांव आमकांय लाभलां, हें नांव उलो मारचें भाग आमकां मेळना. ह्या नांवाक उलो मान आमी मागता आसतना आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण घडलां. ह्या नांवान आमी हेरां खातीर मागतना हेरांच्या जिवितांती कितलीं आश्चर्यां अद्भुतां घडल्यान मोगाचें न्हू. आमी दुसरें कितेंय मागचें म्हणना, आमचे लागीं सोमयाचें नांव आसा. सोमयाच्या नांवान आमी मागल्यार पावता आनी आमी तें केलां. आनी त्या सोमयाच्या नांवान कितलीं आश्चर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितांत आमच्या बोवारी घडल्यांत मोगाल भवन आनी भयणीनो. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आनी आमकांय त्यात जेजूचें नांव क्रिस्त, हांव क्रिस्तवां मेळ्ळें, तें नांव मेळ्ळां. आमी बागी मोगाचें न्हू. सोमयाचें तें नांव आमचें नांव जावन आसा आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत सोमयाची सकत पदवी वालता मोगाचें न्हू. त्या नांवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमचे मुखार परगट जाता मोगाचें न्हू. केदें व्हरलें हातेर, कितली वर्त सकत आमकां सोमयान दिलां, ताचें नांव दिलां, ताच्या नांवान मागोवंक शिकयलां, ताच्या नांवान उलो मारूंक शिकयलां आनी ताच्या नांवान आश्चर्यां अद्भुतां अणभव करूंक आमकां शिकयलां. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कितलीं वर्तीं बागी मोगाचें न्हू. असलें नांव आमकां मेळिल्ल्या खातीर ह्या नांवा मारिपाद आमच्या जिवितांत सुख, संतोष, समाधान, बरेंपण लाभलेलीं आमी कितलीं बागी. ह्या नांवाच्या बळान सक्तेन आमच्या जिवितांत आसलें वायट, खोटेपण, वायट सकत्यो भायर गेल्लें कितलें व्हरतें आमच्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुत. ह्यात नांवाच्या बळान हेरांच्या जिवितांत आमच्या मागण्या मारिपात कितलें बरेंपण घडलां, वाडलां मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. असलें अपूर्वाचें नांव दिल्ल्या त्या सोमयाक, त्या नांवा मारिपात आमच्या जिवितांत विचित्र कृत्यां केल्ल्याक, तसो दैवीक मोग आमच्या जिवितांत प्रगट केल्ल्या खातीर त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया, त्या सोमयाची स्तुती करया, त्या सोमयाक आराधन आमी करया मोगाचें न्हू. तें परत आमी सगळां उबे रावया आनी गीत आमी गावया. तुका सोमया अर्गां दिता, तुजें विचित्र कृत्यां नियाळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच अर्सून नावाडटा. भोव अपूर्वाच्या उतरांनी विणलेलें गीत आमी गाव त्या सोमयाक आमी नावाडया मोगाचें न्हू. पान नंबर 84, 84, पान नंबर 84, गीत नंबर 141. तुका सोमया अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सरसून नावाडटा. तुका सोमया हांव अर्गां दिता,
तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदां सत्संग आवडटा तुका सोमिया अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक प्रगट करता तुका सदा सत्संग आवडटा सूर्यो चंद्र तारा उजवाड पांगतात अंतरळ तुझे महिमेन ती बरतात रसनार तू रसना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव त्या सुमयाक आमी सांगया आनी त्या सुमयाक अर्घ दिवया स्तुती करया आराधन करया सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतरळ तुझे महिमेंटी बरता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतरळ तुझे महिमेंटी बरता रस्तार तू रस्ता हा तुझे ना ओबिसा अवंका रस्तार तू रस्ता हा तुझे नाव पवित्र गावांगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सत्संग आवडटा नवार्था तुका फुलां फळां वकांत तुका मनशा बाळां कित्याक हरी एका संगतीचो रसनार तूं हरी एक संगती तुजे रसना तरी कोण तुझे नाव आख्या पृथ्वीचेर हरी एका रसनाचेर तें पवित्र जावं गांवान गांव तुझे नाव तें पवित्र जावं म्हणून त्या सुमयाक आमी सांगया आनी त्या सुमयाक अर्घ दिवन आराधन स्तुती आमी करया आवडटा तुका फुलां फळां वाकणटा तुका मनशा बाळां आवडटा तुका फुलां फळां वाकणटा तुका मनशा बाळां रस्तार तू रस्ता हा तुझे ना ओबिसा अवंका रस्तार तू रस्ता हा तुझे नाव पवित्र गावांगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सत्संग आवडटा तुझ्या सारख्या मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन तुवें ताका नेटवले कित्याक हरी एका मनशाचो रचनार तूं आमी मनशां किरकोळ तुजी रचना तेगून तुका रचनाराक आमी अर्गां ओगळाप दिता तुजें नांव तें पवित्र जावं गांवान गांव म्हणून आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या सेक्यासो मनशाक रचलो दैविक कृपेन ताका नेटयलो दैजा सारक्यासो मनशाक रचलो दैविक कृपेन ताका नेटयलो रस्तार तू रस्ता हा तुझे ना ओबिसा अवंगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सत्संग आवडटा तुका सदां सत्संग आवडटा तुका सदां सत्संग आवडटा
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Erganduka sumian Jesu. Erganduka Erganduka sumian Jesu. Erganduka sumian Jesu. Erganduka sumian Jesu. Erganduka sumian Jesu. Vandanduka sumian Jesu. Vandanduka sumian Jesu. Vandanduka sumian Jesu. Vandanduka sumian Hoglabduka sumian Jesu. 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 Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाचें न्हू आनी त्याच लुकाच्या वांजेल अध्याय 10 मुखार आमी पळयता जेजून ताचे सीस 22-70 पाटी आयले जेजूच्या नांवान देवसार पळोवन जावले जायतीं असर्यां अद्भुतां घडलीं आनी व्हडा संतोशान आयिल्ले आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हें पुरो घडलें म्हणून तुमी संतोश पावना नाकात तें पुरो घडलें म्हणून तुमी संतोश पावना नाकात बगार तुमी संतोष पावा तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसा देखून संतोष पावा आतां मोगाळ भवन आनी भयणीनो सर्गी आमची नांवां केदाळा बरोवन आसात सुमयान ह्या लुका सवांजेल अध्याय 10 22-70 जाणांक जाताना कितें म्हळें पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेस पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेस केदना सोमयाच्या शेतांत आमी वावर करता पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपाक आमकां मेळिल्ले मिसांव आमी जारी करता सोमयाच्या नांवान सोमयाची सुवार्ता आमी परगट करता सोमयाच्या नांवान सोमयाचे मिसांव आमी करता सोमयाच्या नांवान केदाळा आमी हेरांक बरें करता थवळ आमची नांवां सर्गार बरोवन आसात आनी त्या देखून जेजू संतोष पावा म्हणटा संतोष पावा म्हणटा केदाळा आमी सोमयाचें काम करता केदाळा आमी सोमयाचें मिसांव करता कित्याक पिकावळ यथेश्ट आसा म्हणटा सोमयाचें मिसांव जायतें आसा आज आयच्या संवसारांत सोमयाची सुवार्ता परगट करूंक सोमयान केल्लें तें बरें करूंक जायतें आसा मोगाचें न्हू ते देखून माथ्या वाचोवांजेल अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 1 तावन आमची निमाणी जरती कशी जाता जेजू थंयसर म्हणटा हांव म्हज्या उजव्याक आसल्या म्हणटा येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद जोडलेल्यानो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थान येयलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव बंदेंत आसलो म्हाका तुमी पळोवंक आयल्यात हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक पांघरूंक दिलें हांव पिडेस्त आसलो म्हजी भेट केली हें पुरो केल्लेल्या वेळार आमची नांवां सर्गार बरोवन आसतात मोगाचें न्हू आनी थवळ आमी संतोष पावोंक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो माथ्या वाचोवांजेल अध्याय 5 वाक्या 1 तावन वाचतना 8 बागी विशयान उलयता सोमी आनी निमाणी जायत्यो संगती जेजू सांगता दाया दाखयता ती बागी रुदान करतल्यांक बुजोवन दिता ती बागी जायते जेजू सांगता आनी निमाणे वाक्य 12 कितें म्हणटा संतोषानी उल्हास पावा सर्गराजान यथेश्ट प्रतिफळ आसा तुवें हें बागीपणाचें 8 बागीपणाचें जिवीत तुवें जियेलाय सोमयाचें मिसांव म्हजें तुवें केलाय सुवार्ता तुवें परगट केलाय आनी तारगून जेजू म्हणटा संतोषानी उल्हास पावा सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा तुमकां तयार आसा मोगाचें न्हू लुका सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 5 जेजू म्हणटा पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासतना उसणें दिया तवळ उद्दंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाचीं केदाळा आमची नांवां सर्गार बरोवन आसात केदाळा हांव म्हज्या दुस्मानाचो मोग करता म्हाका दुख येयल्ल्याक म्हाका कश्ट येयल्ल्याक हांव बक्षितां फारीक पावून गाणें नासतना तांचे खातीर मागता सोमयाच्या नांवान हांव बरें करता तवळ आमची नांवां सर्गार बरोवन आसात मोगाच्या भवन आनी भयणीनो एक घडी परत सगळें आमी दोळे धांपया परत आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया एक घडी आमकांत आमी विचारया म्हजें नांव सर्गी बरोवन आसा म्हजें नांव सर्गार बरोवन आसचे खातीर हांव जियेलां
सोमयाच्या नावान हांव जी येला आनी सोमयाचे मिसांव ताची सुवार्ता म्हजे जिविता मारिपात हांवें परगट केल्या. आमी आमकांत विचारया मोगाचें न्हू, आमचे जिविताचो केंद्र तो, आमचे जिविताचो केंद्र तो, आमच्या मिसावाचो केंद्र तो. ताका आमच्या जिवितांत तो जागो दिवन ताचे मारी पात्र सुमयाचे मिसांव आमी केलांगी. आमी आमकांत विचारया मोगाचें न्हू. ह्या घडी आमचे सगळें जिवीत सुमयाक आमी समर्पण करया. हो संवसार तात्कालीक, हो संवसार 4 दिसांचो मोगाचें न्हू. आमी हांगासर आसचें सर्गी आमची नांवां बरोवन आसच्या खातीर, त्या देखून आमी बरुवशाची यात्रिकां जावन आमी जियोवची. हर एक दीस बरुवशाची यात्रिकां जावन त्या सर्गींच्या राजा कुशी आमी सोमकोवचे, तो प्रतिबळ जोडच्याक भोगच्याक आमी त्या वाटेन सोलोन आसांगी. आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू. तर आमची जिवीत ह्या घडये सोमयाक आमी समर्पण करया. ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वोत, आमकां पवित्र कर. संवसारी पैनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर सर्गींत तावन देवन हे पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर म्हणून आमी मागया. आमची नांवां सर्गी बरोवन आसच्या खातीर, ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियोवच्या खातीर, सोमयाच्या नांवान जियोवच्या खातीर ते कृपा आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. सगळें आमी उबे रावया. सर्गींत थावन देवन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पैनांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय. सर्गी बंदराक आमी पावसर सर्गींत थावन देवन ये पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर म्हणून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भरच्याक आमकां आमी समर्पण करया. प्रत्येक जाण मुखार देवाचे उतार आमी आयकून देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक वयताना देवाच्या उतराची सकत कृपा आमच्या जिवितान वालच्याक. ते देवाचे उतार सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा, त्या सोमयाची त्या उतराची सकत आमी भोगच्या खातीर त्या सोमया कडेन आमी मागया. आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन भरच्या खातीर आमी समर्पण करया. आनी एक चरण पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया मोगाचें. Sanko 99 सर्गीतां देवो ये दैवी आत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीतां देवो ये दैवी आत्म्या आमकां पवित्र. संसारी पोयणार आमच्या सगी वाटेन तूं सर. सगी बंदरां कामी पावास. संसारी पोयणार आमच्या सगी वाटेन तूं सर. सगी बंदरां कामी पावास. सगी ताण देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. सगी ताण देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. संसाराच्या बोरला अंक पदकावर वेकुर्डी जाल्या आमची मोग. संसाराच्या बोरला अंक पदकावर वेकुर्डी जाल्या आमची मोग. कळसा मोणा जाल्या धरून वाया मोगान आमकां जियेव शिक. कळसा मोणा जाल्या धरून
दया मोगान आमकां जियेवची कर मोवाळायेन आमकां बर दयाळ आमकां कर जिणे शांती समाधानेन भर सर्गींतां देवके दैवीक आमकां पवित्र कर आमकां मोगान भर सर्गींतां देवके दैवीक आमकां मोगान भर आमकां कृपेन भर सर्गींतां देवके दैवीक आमकां कृपेन भर. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वस्व तुमचे सवय असो. तुमच्या सवय असो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 8 मत्तेवाचो वाक्य 28 उपरांत तो पयले तडीक उतरून गदरेनकारांच्या गांवा पावलो. थंय देवसा लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वचोंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोबमान म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खोबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायलेल्या वेळा आदींच तूं आमकां दूख दिवंक आयलाय कितें? थंयच लागसर साबार दुकरांचो एक हिंड सोरतलो. देवसा जेजू लागीं अशें परतून लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरांत प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कडपा वयल्यान सरोवरा उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकराचे सोरोवपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जण देवसा लागलेल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शाराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोवंक भायर आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाची उतार ही वाखणी तुका क्रिस्तान. बसया मगाचे न्हू. मोगाल भवन आनी भयणीनो, थोड्यो घडयो आमी आयकल्ल्या. एवांजलाच्या वाचपाचेर एक घडी भर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां ह्या वाचपाचो सन्निवेश खंयचो? ह्या वाचपाचो सन्निवेश कसो? आतां माथेवाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 27 वा 28 जावन हांवें वाचलें. हाच्या पयलेंचें वाचप माथेवाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 23 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजून वारें वादळ थंड केल्लें, शांत केल्लें तें घडीत. आनी तें वारें वादळ थंड शांत केल्लेल्या वेळार त्या दोनीचेर आसले कितें म्हणाले, कसलो मनीस वो वारें आनी वादळ लेगून ताका काल जातात. कसलो मनीस वो वारें आनी वादळ लेगून ताका काल जातात. ही उतरां त्या वांजेलांत आमच्या आयच्या आत्तां वाचल्या त्या पयलेंचे आमी आयकता. जेजूक उदकाचेर वाऱ्या वादळाचेर अधिकार आसलो. आनी आतां ह्या वांजेलांत जेजू आपणाक देवसाराचेर वायट सक्तेचेर अधिकार आसा म्हणलें हांगासर आमकां दाखोवन दिता. मोगाचें न्हू. हर एका वायट संकतेचेर आपणाक अधिकार आसा म्हणून तो दाखोवन दिता. आनी प्रत्येक जावन हें घडीत घडल्लें जेंतिलाच्या गांवांत खंयसर त्या जुदेवांच्या त्या प्रांतांत दकापोलीस म्हणल्या त्या गांवांत दकापोलीस म्हणल्या त्या सुवातेचेर घडल्लें. आनी जुदेव न्हय आसले, जेंतील थंयसर ते वस्तीक आसले. आनी आमकां कळीत आसा जुदेवांक दुकरामास ते अशुद्ध म्हणून आहले पोरण्या सोल्ल्यान जावन. पूण ह्या जेंतिलांक दुकोर वा तांचे दिसपट्टो ग्रास कधी ते पोसतले हें तांचें सांगत आसलें. ताका लागून जुदेव न्हय आसलें एक प्रांत. आनी ह्या प्रांतांत घडल्लें हें एक घडीत तें आमी पळयता मोगाचें.
आता हांगासर ह्या वाचपान आमी पळयता दोग व्यक्ती देवसार लागले जेजूक भेटतात. जेजूची आनी ह्या व्यक्तींची थंयसर आनी तांचे विशयान आमकां सांगलां एक कठीण मारेकार व्यक्ती देवसार लागले आनी ते फोंडांत जियेतले, फोंडांत थंयसर वस्ती करनासले आनी तांकां त्या देखून ते अशुद्ध आनी मोरनाक तांकां सरी केल्लें. मोरनाक सरी केलें कित्याक ते फोंडांत आसले, तांचें जिवीत अशुद्ध आनी ते फोंडाक मेल्ल्या सारकें म्हणलें समाजांत तांकां वोल आयिल्लें देवसार लागल्यांक. असले ते व्यक्ती जेजूक भेटचें तें घडीत आमी पळयता. पूण आयच्या वांजेलान आमी पळयता असले देवसार लागले दोग व्यक्ती जेजूक वळखातात. जेजूक वळखातात. जेजू देवाचो पूत म्हणलें वळखावचें हांगासर हो सन्निवेश पळय. ते कितें म्हणाले, जेजू तूं आमच्या कोबरेक कित्याक आयलाय? वेळ भरती जावच्या पयलींत आमकां नाश करूंक आयलाय गी. आमचे मदें जेजूचें नांव ते काडटात मोगाचें. जेजूच्या नांवाक म्हळ्यार जेजूक देवसार वा वायट सकत जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेतलें तें सन्निवेश आमी पळयता मोगाचें. आनी एक ते कितें ते दोग देवसार लागले कितें म्हणाले, आमकां म्हळ्यार त्या दोग व्यक्तींनी एक कोडो देवसार न्ही मोगाचें, सैनंत आसलें. जायते देवसार, जायते वायट संगती तांचे थंय आसल्यो, जायते वायटपणान ते बरयल्ले मोगाचें. आनी त्या देखून ते कितें म्हणटात, आमकां धरताय जाल्यार हांचे जावन भायर घालताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत वचूंक फर्माय. आनी जेजून तेंत फर्मायिल्लें आमी थंयसर आमी पळयता मोगाचें. हें आनी ताचे उपरांत दुकोर दर्याक उडले आनी ते मेले तें घडीत आमी पळयता. ताचे उपरांत आनी एक वांटो त्या लोकांचें प्रतिक्रिया धांवले, हाडले वचून सांगले आनी लोक आयिल्ले, धांवन आयलो. आतां तांची प्रतिक्रिया एक तें घडीत घडल्लें पळोवन भियेल्ले, खावूच जेल्ले, एक तें आमी पळयता. दुसरें तांचो वैयक्तीक स्वार्थ. तांचो वैयक्तीक स्वार्थ. कित्याक वैयक्तीक स्वार्थ? तांचे दुकोर मेले, उदकांत उडलो, दुकराचो हिंड उदकांत असो बुडोवन मेलो म्हणलो, तांकां नश्ट जालो. आनी त्या देखून तांणी जेजू कितें म्हळें, आमचो गांव सोडून तूं वच, आमच्या गांवांत तूं राव नाका. कित्याक तांकां जेजूच्या की ते दुकोर वा तें तांचें म्हणलें कितें आसलें तें सडीत मोलादीक म्हणून भोगुल्लें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून जेजूक कितें म्हणटात, तूं आमचो गांव सोडून वच म्हूण. हें सगळें सन्निवेश हाच्या फाटलें आनी आयच्या वांजेलाचें एक विमारसो आमी केलो जाल्यार आमी आयकता मोगाचें. आतां ह्या वांजेलाचेर गुंड तरान पळयतना एक 4-5 संगती हांव तुमचे म्हाका दवरूंक आशेता मोगाचें. पयलें हांगासर हो सगळो वांजेल आमकां दाखयता जेजूची पदवी मोगाचें, जेजूचो अधिकार. जेजूक वायट सक्तींचेर, पिडाशिडाचेर, जेजूक नैसर्गीक संगतींचेर हर एकाचेर अधिकार आसा. ताका पदवी आसा म्हणलें हो वांजेल आमकां स्पश्ट करता मोगाचें. त्या देखून जेजू मुखार खंयचीय सकत रावूंक साध्य ना. जेजूच्या अधिकारा मुखार, जेजूच्या पदवे मुखार. त्या देखून आमी मागचें मोगाचें न्हू, आमी आराधन करचें, स्तुती करचें, आमी इतलें मागता मोगाचें न्हू जेजूच्या पदवेचेर, जेजूच्या सक्तेचेर, आमच्या पदवेचेर न्ही. कोणी हांव आजाप करता, म्हजेर जाता हांवें करचें ना. आमी कितेंय उलयता वा कितेंय करता जाल्यार ताच्या सक्तेचेर, ताच्या अधिकाराचेर, ताच्या पदवेचेर वंदन मोगाचें, आमचें न्ही. त्या देखून ह्या वांजेलांत हें स्पश्ट जालां, सोमयाचो अधिकार, सोमयाची पदवी हर एका संगतींचेर ती अगणीत म्हणलें आमकां समजयता. हें पयलें. दुसरें, ह्या वांजेलाचेर आमी पळयतना एक आंतरीक आत्मीक झूज मोगाचें न्हू. एक आंतरीक आत्मीक झूज कोणा मदें? बऱ्या आनी वायटा मदें. बऱ्या आनी वायटा मदें एक निरंतर आंतरीक झूज तें सगळ्यान. आतां जेजू बरो आनी त्या जेजूक वायट संगत्यो मुखार मेळ्ळ्यो, त्या दोगां मनशां मारिबात. आनी एका वशी जेजूची सकत आनी एका वशी त्या वायट सकत. आनी जेजूची पदवी, जेजूची सकत त्या वायट सक्ते जागी सडीत जावन आसली आनी तो तेका तो निर्नाम करूंक लागलो.
पण आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना म्हज्या जिवितांत दिसपरते मोगाचें न्हू. हर एक घडी हर एका दीस आमचे भितर एक स्पिरिच्युअल वारफेअर म्हणटा आत्मीक अंतर झुज चलूनच आसा बरें आनी वायटा मदें. आनी थोडे बडी आमच्या जिवितान वायट जैतेवन जाल्ली घडीत आसात मोगाचें न्हू. आमी ह्या वायटाचे गुलाम जाल्लीं आमी सन्निवेशां आमच्या जिवितान घडतात मोगाचें न्हू. त्या देखून हांगासर जेजूची पदवी जेजूची महिमा आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. तिसरें जेजूक तांणी नाकारलें, रिजेक्शन ऑफ जीजस. जेजूक तांणी वोस. आतां त्या लोकान जेजून केल्लें आश्चर्य पळयलें. जेजूची सकत पदवी तांणी अनुभव केली मोगाचें न्हू. आतां जेजूक तांणी म्हणयत हाडलें आमचे सांगात राव आनीकी वायट खोटेपण आमच्या थंय आमच्या बोवारी आमच्या समाजांत आसा, आमकां तुजी गरज आसा, आमच्या सांगात राव आमकां सोडून वचनाका. पण तांणी घालें म्हळें आमचे जावन वच, पयस भायर वच म्हळें. मोगाचें न्हू आमी थोडे बडी आमच्या जिवितान एंत घडटा केन्ना वायट आमच्या जिवितांत जैतेवन जाता आमी जेजूक वच म्हणटा. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी भायर घालता मोगाचें न्हू. जेजू आमचे जावन पयस वता मोगाचें न्हू. द रिजेक्शन ऑफ जीजस. आनी वायटाची सकत आमचेर अधिकार चलोवंक शकता आनी तवळ आमचें जिवीत सत्यान नाश जाता मोगाचें न्हू. त्या दोगां व्यक्तींच्या जिवितांत तशेंच घडयल्लें आनी त्या देखून त्या पोंडांत त्या अशुद्धपणान ते जिवन आसले कित्याक ते न्ही ते दोग व्यक्ती न्ही ते व्यक्ती जावं नातले मोगाचें न्हू. पूण तांचेर आसल्या त्या वायट सक्तेक लागून तांची परिस्थिती तशी जाल्ली मोगाचें न्हू. आमच्या जिवीत आमी मस्त जाणां बरीं मनशां आमी बरें पूण थोडे बडी कितें जाता आमचे थंय वायट जैतेवंत जाल्ल्या बरी थोड्यो संगती. आतां वायट म्हळ्यार खाली देवसार म्हणची न्ही नाका. जावं बरो राग मोसोर हागे फारीकपण आनी कितें द्वेश आनी कितें आबलेसपण जावंक बरो वा आनी कितें म्हजे वायट ओडण्यो जावंक बरो मोगाचें न्हू. आमचेर जैतेवंत जाता आसतना आमचें थंय आसलें ते नैतीकपण आमचें थंय आसलें आध्यात्मीकपण आमचें तान पयस सरता मोगाचें न्हू. आमचें थंय आसलें तें बरेंपण आमचें तान पयस वता. आमचें थंय आसलो जेजू आमचें तान पयस व्हरता आनी आमचें जिवीत सत्यान नाश जावंक पावता मोगाचें न्हू. त्या खोटेपणांत आमी नाश जावंक शकता मोगाचें न्हू. म्हाका उडास आसा एक आवय म्हणटली त्या पुताच्या जिवितांत मस्त एक्सिडेंटां जाली. पयलें मायनर आनी निमाणें एका मेजर एक्सिडेंटान तो मेलो आनी आवय म्हणटली देवान वा जेजून ताका मस्त अवकाश दिले फादर ताची जिवीत बदलू. मीस ना मागणें ना रजार ना वायट संगतीचो गुलाम जालो पूण जेजून ताका जायते बोटी राखलें सांबाळलें ताका जायते अवकाश दिले ताचे जिविताचें परिवर्तन करूंक पूण ताणें उपाय करूं ना. आनी शेकी त्या वायट सक्तेक तो इतलो प्रभावी जालो तो एक्सिडेंटान तो मेलो मोगाचें. आनी ती आवय रडोवन सांगतली आमचें जिवीत जर तर ह्या वायट सक्तेक आमचेर सडीत जैतेवंत जावंक सोडता जाल्यार आमचें जिवीत मोगाचें न्हू तें सत्यान नाश जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून थोडे बडी कितें जाता आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक मनाच्या जागी संवसारी वस्तू संवसारी संगती प्रायोरिटीज पयलो जागो खान घेवंक शकतात मोगाचें न्हू. ते उंचल्यापणाक सोडूंक शकतात आनी हाका लागून आमचें जिवीत तें सत्यानाश जाता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. हें आमच्या जिवितांत हर एक दीस घडचें आनी हाका लागून आमी तशेंच मोगाचें न्हू त्या वायट सक्तेन समेत जेजू म्हणून उलो केलो पूण त्या बऱ्या मनशांनी कितें केलें जेजूक भायर घालें मोगाचें न्हू. त्या देखून थोडे बडी ह्यो वायट संगती बोलप्याच्या रुपार वा पारव्या रुपार येवन आमकां ग्रास येतात मोगाचें. बऱ्या रुपार येवन विविध रुपान येवन आमकां ग्रास येतात आनी आमचें जिवीत सत्यानाश करतात मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी जागृत आसा जाय. आमी जेजू कडेन मागा जाय. आमी जेजूक सांगाता आसा जाय आनी जेजूक आमचे तान पयस घालचें न्ही. त्या जेजूक आमी म्हणाचे राव आमचें सांगाता. जशें एम्माउसाच्या वाटेर दोगांनी शेसांनी कितें म्हळें सोमिया आमचे सांगाता राव. आतां काळोख जालो रात जाली सोमिया आमचे सांगाता राव. आमच्या जिवितांत वायटपण खोटेपण उणेपण अस्गतगाय वस्ती करतना आमी चड मापान जेजूक उलो मारी जाय आनी म्हणाचे सोमिया आमचे सांगाता राव.
सोमी आमचे सांगता राव, आमकां बळिश्ट कर, आमकां सक्तेवन कर, आमच्या कृपेन बर म्हणून आमी मागोंक जाय मोगाचे न्हू. तर सगळ्यां ह्या घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करता. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्यार आमी उदारे दवरया. परत एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचे न्हू. कोणाची सकत आमच्या जिवितान प्रभावीत जावन आसा. सोमयाची सकत पदवी वा देवसराची सकत आमच्या भितर अंतरझुज बऱ्या आनी वायटा मध्ये निरंतरी सोलोन आसा की मोगाचे न्हू. आमी आमकां विचारया. आनी आमच्या अंतरीक झुजांत कोण जैतेवन जाता, कोण जैतेवन जाला. आमच्या जिविताच्या अंतरीक झुजांत आमकां आमी विचारया मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितान आमच्या बोवारी जेजून इतलें बरें करता आनी करीत आसा, इतलें आसोनी त्या जेजूक आमी सांडला, दुबाव केला. आमकां आमी विचारया मोगाचे न्हू. आनी आमच्या जिविताच्यो प्रायोरिटीज, आमच्या जिवितान कोणाक पयलो जागो. जेजूक, आत्मीक संगतींक, वा म्हज्या जिवितांत प्रायोरिटी संवसारी वस्तूंक, संगतींक, संवसारी मनशांक. आमी आमकां विचारया मोगाचे न्हू. आमच्या जिविताचो एक घडी विमर्शो आमी करया मोगाचे न्हू. आमकां सोमयान सांबाळना जाल्यार, आमच्या अंतरीक झुजान आमी गेलो जाल्यार, आमी जैतेवन जाल्यार सोमयाक आज आमी अर्घां दिवया. सोमयाची पदवी सकत आमचे थंय निरंतरी आसा. म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता आसा, तर सोमयाक आमी अर्घां दिवया मोगाचे न्हू. पूण मस्त बडी आमच्या बोवारी ह्या वायट संगती आज प्रभावीत जावन, गुलाम जावन आज आमची मस्त भाव भयणी कश्टातात मोगाचे न्हू. मस्त भाव भयणी कश्टात. म्हजे लागीं कितलींगी जाणां हर एक दीस म्हणल्यार बरें मागो वायट संगतेक, वायट प्रभाव, थोडे बरें माट मंत्र आनी कितें केला म्हणून, वायट संगती केल्यात म्हणून त्या संगतेक वळख जावन कश्टोवची आमची भावना जायतीं आसात मोगाचे न्हू. पूण सोमयाच्या सत्ते मुखार, सोमयाच्या पदवे मुखार खंयचेय रावना मोगाचे न्हू. हें सत जावन आसा. तर सगळां आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. सगळां आमी उबे रावया. आपोड जेजू, आपोड जेजू गूण कर आमकां आनी प्रत्येक जावन मोगाचे न्हू. ह्या वायट संगतेक, वायटाक मोगाचे न्हू जावंक बरो एडिक्शनाक, विविध तरेच्या मोबायल, पोर्नोग्राफी आनी खंयचेय इतर वायट संगतेक गुलाम जाल्यार त्यांतली तांकां सुटका मेळच्या खातीर, देवसराचे वायट संगतेचे उपहाद्र कोणी बघून आसा जाल्यार तांकां सुटका मेळच्या खातीर तुमच्या लागीं कोणीय मागोवंक सांगलां. असल्या संगतीक गुलाम जाले, वळख जाली, कोणीय तुमकां कळीत आसा जाल्यार मोगाचे न्हू आज विशेश तरान तांचे खातीर आनी प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. आज सगळो संवसार ह्या वायट संगतेक गुलाम जावन राग, मोसोर, द्वेश आनी हाका लागून वायटपण, खोटेपण हाक्या संवसारार वाळून आसा मोगाचे न्हू. झुजां असो परिणाम जावन आसा. कोमवाद, भ्रश्टाचार असो फळ जावन आसा मोगाचे न्हू. असो फळ ह्या वायट संगती जैतेवंत जाल्ले असो फळ जावन आसा. तेन्ना आज आमी मागया सोमयाची सकत, सोमयाची कृपा, सोमयाचें बळ प्रभावीक जावन ह्या सगळ संगतींक पाडाव करून दी मोगाचे न्हू. आनी प्रत्येक जावन आमच्या भावा भयणीक ह्या संगतींत हांव सोमी आपडून दी. ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी तांकां तो तेलावन दी, गूण करून दी आनी सगळ सुडका सोडवून दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सगळ्यां खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय, गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. हें गीत आमी गावया मोगाचे न्हू. जर तर तुमकां तें कंदार येना तुमी दोळे धांपा मोगाचे न्हू. एक हात उजवो हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. तुमचे खातीर आनी सगळ्यां खातीर ह्या घडये मागा, सुडका सोडवून मेळच्या खातीर सगळ्यां तुमी मागा. कोणा खातीर मागूंक जाय तांचे खातीर मागा मोगाचे न्हू. आनी हें गीत आमी गावया. सगळ वायट संगतीचेर जे कोण गुलाम जाल्यान कश्टातात
हाका लागून थोड्यांनी जीव समेत हॉकडाऊन काडून गेल्लो आसा मोगाचें न्हू. जायतीं जाणां आसात. हांव हांगा येवच्या पयलीं एका तरणाट्याक एडमीट करून आयिल्लो. सोऱ्याचो गुलाम जावन तरणाटो इतलो बरो भुरगो गुलाम जावन कश्ट जाता ताचे खातीर. परगांवांत एक स्त्री आसा ती म्हणटा तिका कोणें वायट केलां, पिडा वयर पिडा, कश्टा वयर कश्ट. तिका तिच्या नवऱ्याक जायतें कश्ट जाता, रडटा, देदस्पर म्हणल्या बरी जाल्या मोगाच्यान. तिचे खातीर तिच्या नवऱ्या खातीर आमी विशेश तरान मागया ह्या घडये संपूर्ण सुडका ह्या वायटपणांत हांव तांकां मेळचे खातीर आनी सगळ्यां खातीर ह्या संवसाराक कोण पुरो ह्या वायट संगतीक गुलाम जाल्या तांकां मेळचे खातीर तुमकां कोणाचो उडास येता तांचे खातीर सोमयान आपडचे खातीर ह्या घडये मागा मोगाचें न्हू. पातयेनीन भावार्थान मागा मोगाचें न्हू. त्या सोमया कडेन आमी मागया, सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. तें गीत आमी गावया. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमौलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हाका म्हजी निवार म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. खालसान जावन आमी मागया. तुमचे खातीर मागा, कोणा खातीर तुमकां मागूंक जाय तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू. मस्त जाणां ह्या दिसांनी कश्ट जातात मोगाचें न्हू, रडटात, देदेस्पो जाल्ल्या बरी, कंगल जाल्ल्या बरी जायतीं जाणां आसात मोगाचें न्हू. आमच्या बोवारी आमी पळयता मोगाचें न्हू. तांचे खातीर मागा, उडास कान मागा मोगाचें न्हू. ह्या घडये मागा, पातयेनीन भावार्थान म्हणल्या बरी तांचे खातीर मागा मोगाचें न्हू. तांकां सगळ्यांक सोमयाक समर्पण करून मागा मोगाचें न्हू. सोमयाची पदवी, सोमयाची सकत अगणी जावन आसा. सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू. त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. सोमयाची सकत, सोमयाची कृपा, सोमयाची पदवी वाळच्या खातीर, परसलच्या खातीर ह्या घडये आमी भावार्थान मागया मोगाचें न्हू. हर एकल्या खातीर मागया. सोमयान तांकां आपडूंक, सोमयान तांकां गूण करूंक, त्या वायटपणांत हांव गुलामपणांत हांव तांकां भायर येवंक, सुडका मेळच्या खातीर ह्या घडये सोमया कडेन आमी मागया. सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू. सोमी आमचे मुखार आसा. सर पदवेदास सोमी, सोमी सर सत्यवंत. ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हर एक संगती साध्य. तातूंत त्या कोडकारान कितें म्हळें, सोमया तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी तक्षण सोमी म्हणालो म्हाका खुशी आसा, नितळ जा, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी तक्षण तो नितळ जालो मोगाचें. तर ह्या घडये त्या सोमया कडेन आमी मागया, सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. व्हडा पातयेनीन भावार्थान सोमया कडेन मागया. हें गीत आमी गायतना, आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमौलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू गूण कर, सगळी पिडा शिडा तूं निवार म्हणून त्या जेजू कडेन ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया, आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचो भाऊ हें गीत गायतना तुमकां कोणा खातीर खंय बरो खंयच्या सुवातें खातीर जाग्यां खातीर मागूंक जाय, मागा मोगाचें न्हू. एक पयलें चरण आनी कोरस आमी गावया मोगाचें न्हू. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं न्हेप. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं न्हेप. पातकी स्त्रियेन तुका भावार्थान आपटलें, कश्टलेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्याता आपडटां,
पायांतळा तुझ्या सरपट सोम्यांची सो आपोर जेजू तांकां सोमिया आपोर तुझी दैवीक सकत कृपे वाळई सोम्या जिवितांत सगळ्या संसारांत सोम्या तुझी सकत कृपा वाळई सोम्या तुझी पदवी सोम्या ओ संसार तुझो तू मेरसलो मनशाक तुझ्या सारक्या स्वरूपाचो रचलो आज परत सैतान दैत्य वंगवन आसा सैतान ताची पदवी दाखोवन आसा सोम्या सकट संगती वायट संगती तुझ्या पांयांतळा मस्ती सोम्या तुझ्या नांवान हांव मागता तुझ्या नांवान हांव फरमायता सोम्या जेजू ह्या घडये तुझ्या नांवान हांव फरमायता तुझ्या नांवान मागता सोम्या सकट संगती तुझ्या पांयांतळा मस्त दे सोम्या सकट संगती तुझ्या पांयांतळा मस्त सकट वायट भलायकी बरेपण दे सोम्या हर एकल्याक आपोर सोम्या तुझी सर कृपा वाळई सोम्या anoint them Lord Jesus may your mighty healing take place आपोर सोम्या आपोर जेजू आपोर सोम्या आपोर सोम्या जेजू आपोर जेजू हर एकल्याक आपोर सोम्या सकट या वायट पडतात स्वार्थ सुटका दी सोम्या जामलीक रक्तान तांकां सुटका दी सोम्या आपोर सोम्या जेजू आपोर जेजू Jesus touch Jesus heal mighty healing power flow आपोर जेजू गुण कर जेजू हालेलुया Jesus touch in your name I order deliverance Lord Jesus touch Jesus touch this आपोर सोम्या आपोर तुझ्या नावान मागता सोम्या सकट संगती माहिती बरी भलायकी हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. सोम्या तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां तूं धुवन नितळ कर हर एक तरेचे पातक करण्यांनी उतरांनी चिन्नांनी आमच्या कामांनी केल्ले धुवन काडून आमकां नितळ कर सोम्या आमच्या मोतींत आसचे हर एक ताळण्यांनी बरयल्लें चिंत तूं नितळ कर सोम्या हांवें करसो निर्धार सोम्या तुझ्या कुशेचो निर्धार करूंक आमच्या जिवितांतले हर एक निर्धार जे कितें आमच्या बऱ्याक आसात ते कितें तुझ्या कुशे प्रमाणे आसात ते निर्धार करूंक आमकां तूं आशिर्वाद सी सोम्या हर एक तराची वाट घुसपाडावचे आलोचन्यो आमचे थावन पयस कर सोम्या हर एक पातकात वडची ताळणी आमचे थावन हुमटून काड सोम्या बापाच्या कुशेक काल जावंक अडकळेवचे मनुष्य सैमान भरलेले राग मोसर हगे द्वेष ना बोगसाणेचो स्पिरीट आमचे थावन संपूर्ण तरान हुमटून काड आमकां तुझ्या मोगान दयाळेन आनी आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरलेले जिवीत जिवंक आशिर्वाद सी सोम्या हर एक घडी तुझ्या दैवीक आदाराची जावन आमकां लाभय सोम्या खंयच्याय वेळार खंयच्याय व्यक्ती तावन आमी अन्याय अनितीक बली जायनातल्या बरी तुजो आशिर्वादाचो हात आमचेर आसून आमी सदांच न्यायनितीची व्यक्ती जावन जियोंक कृपा दिवन आशिर्वाद सी सोम्या खंयच्याय वेळार सोम्या हर एकल्यांनी सांडून घाल्ल्या वेळार दुस्मानांनी आमकां वेडो घाल्ल्या वेळार कोणून आमकां आदार ना म्हण बगून निरासपण भोगतना सोम्या तुजो आदाराचो हात आमकां उखलून धरून सोम्या
तुझ्या लागी ओडून सोम्या आणि तुझ्या रक्षणाच्या गोपांत सुरक्षित जिवंक आधार दिवन सोम्या हर एक तराचे खोट्या सक्तीची बंधना दुष्ट शक्तींचे पास हर एक तराची सलवणी हर एक तराचे मागण्यांत सुखी धाड तुझ्या उतराचे रस्ती नांपात येणी सोम्या ती संपूर्ण तरण दून काढणं सोम्या म्हाका तुझ्या उतरांचेर पात येणी दवरूंक कृपा दिवन आशीर्वाद सी सोम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 deliver Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. मोंड्या रूपान असल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हावंदिता तुझी स्तुती गायता मोगाळा सोम्या आमच्या कुटुंबांनी असचे असमाधान हुमटून काढणं भाग्यवान कुटुंबा जाऊन मारपाट जावंक तुझे हजरपण आणि त्या कुटुंबाचो वडील जावन तुझे दैविक अस्तित्व आसा कर सोम्या जो कोणातय आमाल पियणे आसा भुरगे मादक द्रव्यांक वळख जाल्यांत वडांचे उतार आयकनासतना वाईट सांगात्या सोवे आपले जीवन विपाड नासात काम नासतना खंतीन बसल्यांत खंयच्याय बऱ्या कामांक फुडें सरूंक सोम्या धैर्याचे उणेपण आसा सोम्या सर्व तुझ्या पांयमळी समर्पण करता संपूर्ण तरेन ते हुमटून काड आणि तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन धैर्याचो आत्मो दिवन तुझी आशीर्वादां हर एका कुटुंबाचेर वाळोन येवंक तूं कृपा दी म्हण मागता मोसो केलो ह्या संसाराक आयलो मुजे खातीर बरी जालो रगत वारयली मोजी पातकां धुली नव्या जिवान म्हाका बोल हर एका मेसा वावराक फुडें सरच्या ह्या जकांक धर्म भयणींक लायिकांक बावडती लोकांक तशेंच गवळी बापांक आनी पाप साहेबांक आनी सर सोम्या तुझ्या मेसा वावराच्या वावराड्यांक तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन अभिषेक करना तुझे राज स्थापन करूंक जाय आसची दैवीक मजत बळादीक तरान वतून हर एकल्यान पवित्र आत्म्याचे बळाचे संचलन उपजून हर एक आत्मो तुझ्या आत्म्यात कनेक्ट जावन तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक जाय आसची आत्म्याची सतत देवय म्हण मागता सोम्या हर एक अडकळ हर एक दुष्ट शक्तीचे पास सोम्या तुझ्या राजाच्या स्थापनेक तुझ्या राजाच्या वाडावळीक कितें आसा ते हुमटून काडणं तुझे राज स्थापन जावक हर एकल्याक बळादीक तरान अभिषेक कर म्हण मागता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवय मेटा काडटा तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता मोगळा सोम्या
तुझी सेवा दिवच्या ह्या जागाचेर बापा प्रत्येक जावन शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री खातीर हांगासर येवन वावर दिवच्या आमच्या फादर अनिल आल्फ्रेड हांकां तुझ्या आत्म्याच्या उज्यान अभिषेक कर बापा. तांचे थंय आसची हर एक तालंतां उजवाडा काडन तुझ्या सेवे खातीर उपयोग जावचे बरे ती आशिर्वादीत कर बापा. सोम्या तांच्या फिरगजेंत तांणी करची सेवा तूं मानून घेवन हर एका तांच्या लोकांतावन तांकां मोगमय पास मेळोवंक करपा लाभय सोम्या. आनी ताणें करचो वावर सुफळ जावच्या पासत तुझे दैवीक हजरपण तांचे सांगाता आसा करन जिवंत टेंपल जावन तांचे थंय तुजी वस्ती कर म्हण मागता हांव. तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवय मेटा काडटा तुझी उतरां पाळटा तुझे थंय जियेता जेजू तुजो हांव मोग करता. मोगळा सोम्या हांगासर तुजे समोर हजर जाल्ल्या हर एका भावा भयणींचेर तुझे आशिर्वाद देवोन येव सोम्या. सोम्या तूं मध्यस्थ जावन बापा लागीं विनवणी कर सोम्या. तुवें बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमकां हर एकल्याक दिवन आशिर्वाद दी सोम्या. आमचे थंय आसचे हर एक उणेपण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरती कर दी सोम्या. आनी तुजे त्या आत्म्याच्या सक्तेन तुजे थंय लागशिल्लो संबंध दवरूंक जाय आसची करपा आमा सोमेस्तांक लागून हर एकल्याक तूं आशिर्वाद सी म्हण मागता. बऱ्या भलायकेच्या देण्यानी शांत समाधानेन संतोष भरीत काळजान सदांच तुका अर्घ स्तुती दिवन तुजे थंय आत्म्याची तुजे तावन आत्म्याची सकत जोडूंक आमा सोमेस्तांक करपा दिवन आशिर्वाद सी म्हण मागता. दिश्ट म्हाका दी बावर चड कळके राती उसवाड फांखय मेटा मेटाणी तुझे दिसला सोलो तुझे दैरबोल तुंदी दिश्ट म्हाका दी बावर चड कळके राती उसवाड फांखय मेटा मेटाणी तुझेर दिसला सोलो तुझे दैरबोल तुंदी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडीभर आमची वैयक्तीक मागणी सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. परत आमचे सगळे कुटाम गांवांत परगांवांत आसली आमची कुटुंबादारां आमची भुरगीं बाळां युवसनां काजारी जोडी मलगडी प्रायुवंतां आनी प्रत्येक जण पिडेस्त भावंडां हर एकल्याक सोम्याच्या पांयांतळ आमी हाडया. सोम्याची गूण करची सकत करपा तांच्या जिवितान तांच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें नांव पिडेस्तां खातीर मागा. तुमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगला विशेष जण पिडेस्तांनी मोगाचें नांव जायतीं जाणां आस्पत्र्यांनी घरांनी आसात. मस्त जाणां पिडेस्त भावंड आसात विविध तरांच्या पिडेन कश्टातात. प्रत्येक जण ह्या दिसांनी कॅन्सर म्हणली ती मरेकार पिडा विस्तारून आसा. कितलीं जाणां ताजे गुलाम जातात. तरी करून सोमी तांकां आपडून दी गूण करून दी तांकां विल पावर धैर्य सकत सोमी दिवून दी आनी सोम्याची गूण करची सकत त्या कुडींनी वाळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें नांव मागा. मोगाचें नांव कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचोय ह्या कडेन उडास काडा. तांकां ही सोम्याच्या पांयांतळ हाडया. म्हजे खातीर सायबार जाणांनी म्हाका सांगला तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचें नांव हर एकल्या खातीर मागया. जे कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांकां हर एकल्याक सोम्याच्या पांयांतळ ह्या कडेन हाडया. समर्पण करया. आमचे वैयक्तीक पिडाशिडा आमचे वैयक्तीक कश्ट दूख आमची बेजाराई आमचे समस्ये आमची कितें गाय आसात काळजान
सगळें आमचे समाजचे आर्थीक अडचणी कितें पुरो आसा सगळें एक घडी सोमयाक सांगया, सोमया कडेन आमी उलोवया. सोमी म्हणटा तुमी कश्ट केल्यान वचन वयतलो म्हजीच अशी येया, हांव तुमकां विशय दितां. ते देखून एक घडी सोमयाच्या ह्या उतरांचेर पातयेवन सोमया कडेन आमी उलोवया. सगळें आमची खंत हुस्को बेजाराय दूख सगळें ताका आमी सांगया. त्या सोमयाचेर पातयेन दवरून एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू. सांगा ताका सोमया कडेन उलोवया मोगाचें न्हू. पिडेस्तां खातीर सेवा दिवच्या सगळे दाखतेरां खातीर आमी विशेश तरान मागया. जुलायच्या 1 तारखेर राष्ट्रीय दाखतेरांचो दीस आमी आचरण केलो. त्या देखून ह्या वखदां तुमचेर कोण दाखतेर आसात, तुमकां कोणाचेर पातयेनी विश्वास आसा त्या दाखतेरांचो, आनी तुमकां कोणें कुमोग केल्या वा तुमच्या कुटुंबान कोणी दाखतेर आसा तांचोय उडास करा. तांचे खातीर मागा. सोमयाचे ते गूण करचे मिसांव ते करनासात. सोमयाची सकत करपा तांचे मारिपात वाळोवन दी. तांचे उतरां मारिपात बुजोवन आनी धैर्य तांच्या हातां मारिपात सोमयाची ती गूण करचे सकत त्या पिडेस्त भवनांच्या कश्ट तेलाच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून सगळे दाखतेरां खातीर विशेश तरान दाखते जावंक शिकतल्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आतां सोमयाचे आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आमी मागल्या हर एकल्याचेर आमी घेवचे खातीर तयार जावन गवयां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुस्तांक नामान करुया, पुर्विना त्या रुपा भोगता नव्यो रिती आदाया. सलबोन वेच्या अस्कत विसया बाबरताची बोलथिब्या. जसै बापा तसै स्पुता उल्हासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा ससना ससना एकाच थाळ्या हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडोवणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.